पयली सुवातेर गोंयच्यो मुखेल खबरो. पणजे स्मार्ट सिटींक 1100 क्रोटां स्विमींग पूल बांदिला. कुट्टोरेचो दिर्या बैल बाणाले बैला सांगत हुई मेरे आंगणों में तुम्हारा क्या काम है. सांजो फेस्ता दिसा गोंयच्या रेब्यांतू दुकरांनी इंग्लंडा एकमेका बडकां फळी. गोंयकारांतो मुय मेल्याय रे, जागी जाय. म्हजें नांव लांप्याव आनी हांव गरम गोंयकार घेवन येयला तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. म्हज्या फाटल्यान स्विमींग पूल आसता चोयल तुमी. तो स्विमींग पूल बांदूंक क्रुटांनी दूड म्हळ्याय. पणजेकारांक उडकी मारून न्हांवपा मेळों जाय म्हूण. पणजे स्मार्ट सिटी बांदीत आसतना हे बापायन आनी पुतान पणजेकारांक एक सरप्रायज दिन येद व्हड स्विमींग पूल बांदता म्हूण सांगोंक ना मरे. तितून लोक न्हू मोटरां आनी गाडयो पासून न्हांवपा जाता तेसो तो. आनी हांगे नेये रस्ते केल्याय तेंक चयल्या कितें म्हणटा तर तूं. सारकी बिचीर ओले रेंव कोसपेत ते भाशेन कोसपेताय मरे. ही केसो टॅक्नोलॉजी उजार केल्या. त्या कॉन्ट्रॅक्टर बाबाक सारको गिनीस बुकां घालपा मरे. नेये रस्ते बांदून 10 दीस आसना पयलीं सगळे रस्ते कापूत आतां हातार बोताय वयर थिंगसा हंड पळ्याय थिंगा. पणजे तोंकार सांतिनेज जंक्शनाचेर आनी बाकी पणजे म्हाज्या गांवागेर पासून रस्त्या डांबर गायलो तो पावसा उदका मिस्तूर जायन व्हांवोन गेलो मरे. म्हाका दिसत ते कॉन्ट्रॅक्टर बाबान डांबर घालचे सुवातेर मिस्टेकीन काडये माती घायलोली कितें म्हूण कोण जाणा. कित्या डांबरांकू 70% बिटुमेन म्हूण तें आसता आनी तेका लागून डांबरू उदकां केन्ना मिक्स जायना. हेंगे डांबर घायल तो म्हाका दिसत मेड इन घराकोचो कितें म्हूण कोण जाणा. तालिगांवचो आख्खांत हुंदरान सुरवाते सांगलोलें हे फावटी पणजे पावसा उदोन वचना म्हूण. कित्याक क्रोटांनी दूड म्हूण सगळें फुडें काम केलां. पूण मागीर पावस येवपा थोडे दीस आसाय म्हळ्यार कामां क्वॉलिटी बरी जालो ना म्हूण आपण हातूय रुबात म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार MLA मामा हिंग तुंय हात उबारल्यार जबाबदार कोणू. हेंक मरे एक दीस बरो पावस जोडटाना सगळे पॉलिटिशनां हाटल्या मोटरसायकली बांदून सगळे पणजे रस्ते वयल्यान धाडायत बोंडावपा जाय. चय म्हूण लोक केसो त्रास काडटो. पणजे अधिकाऱ्यांनी बांदिल्ली ती स्मार्ट सिटी न्हू सारकी डॅमायज स्टुपीड सिटी दिसता. 4-5 दीस पावस जावन पणजे स्मार्ट सिटी ही परिस्थिती जाल्यार सप्टेंबरा म्हयने येता म्हळ्यार सायबा बोगोश. आतां हांव लांप्याव पणजेकारांक एक बुजवण दिता. डेली पावस सोडटना एक कॉफी मॉग हातीन घेयाय आनी वयल माडये बिल्डिंगा बल्कॉनाचेर बसोन येश म्हळ्याय ओ माय गॉड इट इज रेनिंग मुंगो. लूक डावन आवर रस्त्या ऑल बुडोईंग एंड नेक्स्ट एलिसम कमिंग वी मस्ट गोईंग एंड वोटिंग सेम मेगा हुंदरांक. तुमकां पयलो काय लाट्या डाग दिल्या कोणी ना म्हणचिना आत्रे बीत. जुना एक दीस सक्कां फुडें देरफें तुमरे ते बाणाळे धिऱ्या बैल्या न्हू उठ्ठोन रेडियोच्यो आकाशवाणी लायली. ही चाल्या सांगता आपण हूंय ते दोया हाडा मनशांगे माकडां बातमी आयकोंक बसल म्हूण. आयकोंक बसल तो बरें आसा पूण तूं कितें काय म्हळ्यार त्यो बातमी आयकोंक कुट्टोरे शेतां वचोन गोट्याता. तुका बाणाले गांवां आकाशवाणी मेळना. तो कुट्टोरे बैल नाकांतल्यान धुंवर काणांत पांय दोडायन मुठ खूंय मेरे आंगोणा तू ये बाणाले बैला कोणे सोळा उसकी बेटी नायल्यान तू तेसो चेडो पोंता बाणाल्यान तू मेरे आंगोणा तू कित्या रे सायबा गोट्याला म्हूण तो कुट्टोरे बैल रेंक गाथूय. एक तेंपारू ओ बाणाले दिर्या बैल हेच कुट्टोरे पाडका पॉलिटिक्सा ट्युशन दितालो. पूण तें पाडूक आतां वाडोवन ते घेरा बैला शिंग दाखयता. येत ते लिसांव चोवपाचें. तो गेल ते फावटी ते बाणाले कॅप्टना बच्चा म्हणटा ते भाशेन हे कुट्टोरे बैलाकूय बच्चा म्हणटा काय म्हूण.
हेंगे दोगांयली धिऱ्यो चोयन तो जाटपाल्यां दोतोर चिंतून बसला. हुंयच पयला टिकेट दिनासतना कोडये वखद पिवपा तें. मुंगे शापायन एक पाटी म्हज्या भुरगेपणारू सांजे वयल बॉलकां बयसून च्याये बुडयन पदरागे कांकोण हातोणा म्हाका म्हळें, दुकरा भाशेन चापाक चापाक कोन्न कित्या हात रे, मनशा भाशेन हावपा जायना. हांवें रागान तेका म्हळें, शापा हितून दुकरांक कित्या वालोर दिना. जाल्यार तेणें म्हळें, नात वा, हांव सांगत तें बरे भाशेन आयक. 2 वर्स पयलीं हांवें एक तुणतुणीत सलगापेट पोसलोलो. पूण तो सदांच चिकला लोडोन येता म्हूण एक दीस हांवें तेका बरे म्हारगे लिरिल्सा बावलायन न्हावयलो आनी एस्तेसो न्हू जॉन्सन बेबी पावडर हापडून चोळो. कित काय म्हळ्यार ओंयक ओंयक कोन्न भोंका शेंपडी हालोयत परतून वचून रेब्यां गोटेलो. म्हणचें कितें, रेब्यां तूं दुकराक कितलोय साप केल्यार तो रेब्यांकू गोडटलो. तेशेंच हालीं आमगे थोडे 10-20 गोंयचे 2 पांयां रेब्यांतू सोलोगू साप कोन्न पुर्तुगेज पासपोर्ट कोन्न UK धाडोले. केसो हायदो. थोडे दीस पयलीं इंग्लंडां सावथ हॉल म्हणटाय थिंगा रेब्यां धुमसोड गायल मरे तेणी. सांगो पासून लॉज बेश्टीच. हे थोडे गोंयचे सुद्रोन आसलो सलगापेट आसाय तेंकां कोल्लांपी हांव सांगोत तें आयकाय. दुकरा म्हज्या भावांदो, तुमकां एकमेका बोडकां फोडपा इतू उमेद आसलो जाल्यार तें इंग्लंडा वचोन फोडूं जाय आसलीं, गोंयां फोडूं जायना आसलीं. कोणे हाडायलो रे तुमकां? ते गांवां वचोन सगळे देसेंत गोंयकारां नांव पिड्यार करूं जाय आसलें. तेंवूय जालें सांज्या हेस्ताकू. आत रेबीत मालांद्र हुंयचे. केदों सुदरतले रे तुमी? तें दोंपरां तूं गिन्यान उजा करपा मातशें बंद कराय. कितें कोताय रे बाबा? एश केल्या बंबई पावताय? बरें रे, दुसरे मंगळारा मेळया. गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दीस इज लांपी हांव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.